there is a deliberate attempt by, I think, the government to block us in doing any development for Kurcharan. See, this ambulance basically has got to serve the community. I think they should come forward and they should in fact help and support us. That will motivate others also. मतलब बाकीच्या दुसऱ्या आज आम्ही कुडचडे चालू केला, फाल्यां गव्हर्नमेंटान मोटिवेट केलें जाल्यार आनी खंय दुसऱ्या जाग्यार आनी कोण तरी एंटरप्रेन्योर चालू करपाक शकता. थंय जर तुमी असले तुमचे पॉलिटिकल गेनाक लागून जर तुमी एम्ब्युलन्स चालू करपाचे जर स्टॉप करपाक लागले, आय थिंक दिस इज व्हेरी बॅड. आता त्याच्या बरोबर हांव 2 फावटी हेल्थ सेंटराक गेलो की बाबा हे कित्याक लागून दिना म्हणून, पूण म्हाकाय बी तो उलयता ती पद्दत तेगे ती पद्दत आनी तो काळकुळतेन उलयता ते पळयता जाल्यार तेजे खंय तरी प्रेशर आसा, तेजे वयल्यान फुडें तरी प्रेशर घा कोण म्हणटो आमी सांगूंक शकना. हांगा रोड वायडनिंगाच्या नांवान हांगा एक काम सुरू जालें आनी जेन्ना आमी हांगा डेली अशें वयता येता तेन्ना अशें दिसलें की खरेंच तें रोड वायडनिंग जाता आनी आमकां सगळ्यांक फायद्या पडटलें म्हणून. पूण जशें पळय दीस वचो लागले आनी ते भायर पावले तेन्ना भिरांत दिसली की ते झाडां कित्याक मारता काय म्हणून हो प्रश्न येयलो दिश्टी पडलो. So in this particular case, there is no land available at all which is acquired right from Vishal Megamart to Chikali to widen this road. So I'm not able to understand spending 2 crore 40 and odd lakhs. The government is calling this tender, spending this money to widen which road? Then we realized that they have gone much beyond the land which are private lands and only in this selective area. So what sort of governance is this and for whose benefit this road is being made? आमचो एक स्थानिक 2017 एमजीचो कॅन्डिडेट स्थानिक तो पयलींपासून जाणटो एमजीचो कार्यकर्ता म्हाका दिसता 1000 बरे क्रॉस करून आतां कितें आहा पळय तो स्थानिक आसून तितले आसले पण हो भायलो खंय तरी भायलो एकय ठिकाण तरी आज जर कोणी विचारलें जाल्यार सांगूंक शकना. कोण म्हणटा तो धारगळसून थेवीसून परवरीसून फिरता म्हाका ते लागना. पण एक तुमकां सांगता वारे करतात पळय हे फक्त वारेच असतात ते वादळ जावं शकना. गेली 24 वर्सां राजकारण करता 4 कोटी लोकांनी तो निवडून दिला पण माझे पांय म्हणटा ते अजूनही जमनीर आहात. तर स्थानिक आनी भायलो जेन्ना स्थानिक असतात पळय तेन्ना कितें तरी चड असतात. भायलो येता ताका पयली आयडेंटिटी आपली म्हणजे वळख करची पडटा दाखोवची पडटा कोणी तरी करून दिवची पडटा. दयानंद सोपटेन वादळां झेल्लेली आहात म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर विश्वास. हे हांगासर पुलाची पायपां काडल्या पळय त्या पुलाची पायपां काडल्या तिका डीप घालूंक ना ताका लागून हे आमचें उदक सगळें सकयल देंवना पावसाचें ताका लागून शेतां बुडटात आनी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. शेतां बुडोनूय लोकांच्या घरांनी उदक पावना. लोकांचे अशें म्हणणें आसा की द कोर्स ऑफ द रिवर इज चेंज. जो कोर्स ऑफ द रिवर जो आपलो जो असो व्हांवतालो दर्या पळय तेंच्यांनी थंयसर हें घातल्या पिलर्स घातल्या आनी दे हॅव सबमिटेड वन लेटर इट सीम टू द म्युनिसिपालिटी की आमी नोव्हेंबरान काडटले म्हणून. हांवें ताका म्हटलं की आत्ताच देवय नोव्हेंबरान ना ऑर वी वील लोकली कम एंड स्टॉप द वर्क. इमिडिएटली आय टोल्ड देम एंड दे हॅव एश्योर्ड मी की आयच्या आयज ते सकयल घालून ते वी कॅनॉट वेट फॉर नोव्हेंबर टील द रेन सबसाइड्स. Honorable MLAs, whatever he gives it, we are going to do that work immediately and already we have started.